13 जाण जास्त इंजर्ड जाल्ले आसा, तांकां तकलेक मार लागिल्ले आसा, सगळे वेंटिलेटराचेर आसात आनी रिकवरी आसा. जेन्ना सकाळचे 2 तासांचे पयलींच्यान आतां रिकवरी बरी आसा, सगळे बरे जातले अशी अपेक्षा आसा. काही जे आनी इंजर्ड जाला ते म्हापसा जिल्हा हॉस्पिटलांत आसात. देवीचे कृपेन परत सगळे ठीक जातले, तांकां बरें आरोग्य मेळचें, बेगीन बरें जावचें अशी आमी प्रार्थना करता. हो ह्या जात्रेचो म्हाका दिसता कितलो पयलो इन्सिडंट आसा की अशे तरेचे काही आमी लोकांक हें केल्लें आसा. आनी हो दोश आमी कितें एक्झॅक्टली ह्या संदर्भात कितें जालो ताची उगड जातल्याची कारणां कितें आनी ती कारणां शोधून हाच्या फुडें अशें जावचें न्ही अशी सरकारानूय निश्चितपणे सरकार आनी तांच्या एडमिनिस्ट्रेशन काळजी घेतला असो विश्वास आसा. काही गोष्टी घडपाच्या त्यो आमच्या हाता भायर आसतात, पूण अश्यो ताची पुनरावृत्ती जावची न्ही हाची खबरदारी आमी सगळ्यांनी प्रशासनानूय घेवंक जायी, देवस्थान समितीनूय घेवंक जायी. देवी लहराईचे जे स्थान आसा ते श्रद्धास्थान लोक लाखो हजारो आनी जाग्याची वाटेची सगळी कमी आसता आनी तातूंतल्यान कशें सुरळीत हे सगळें फुडें व्हरप हें ह्या दोगांनी सरकारांनी देवस्थानांनी हाच्या फुडें ठरोवंक जाय आनी तें ठरयतलें अशी अपेक्षा आसा. हांव जे मृत जाल्ले आसात तांकां श्रद्धांजली दिता, जे एडमीट आसा ते बेगिना बेगीन बरें जावचें अशी देवी कडेन प्रार्थना. काही जाणां ते प्रशासनाची चुकीक लागून अशें जालें म्हणटात. काही लोक आशिल्ले तशे ते प्रशासनाच्या चुकीक लागून हें जालें म्हणटात. ना, प्रशासनान आमी स्वता पळयलें, काल आमी वचून आयला. पोलीस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन आपल्या पळयन भरपूर हें करता. अक्षरशः पोलीस इन्स्पेक्टर पोलीस एस पी अक्षरशः नाल्ल्या सारकें वलें जाल्लें. गर्दी आसा ती आटोवच्या हाडपाचें भयंकर हें आसता आनी त्यामुळे प्रशासनाचे काही ना प्रशासनाचे प्रयत्न हे आशिल्ले आमी स्वता काल पळयला. परंतु काही एक खंय तरी मातशी खंय तरी कोणा कडल्यान चूक जाता आनी अशी घटना घडटा. खंय तरी मातशें कमी पडलें अशें म्हणून तांचे ताकदीनुसार तांणी केलें आनी इल्लेशें अलर्ट सगळ्यांक रावचें पडटलें. कितले आसा ते दोन भितर? आतां 13 जाण हांगा एडमीट आसात. तातूंतल्यान एक दोन मातशे सिरियस जातात, पण ते रिकवर जाता सकाळच्या हातूंत रिकवर जाता. कोरिल्ल्या हाट्या जिल्हा हॉस्पिटलांत म्हापसा आसा, सगळें बरें जातलें. थँक्यू.